आज आमकां तुम्ही सगळ्यांनी येता ते 20 तारखेर कमळ ह्या चिन्हाचेर मतदान करपाक जाय। आता आमचे कडेन आमचे मुख्यमंत्री आसा, तेंच्यांनी ज्यो राबयल्ल्यो स्किमी ह्यो आमी लोकां फुडें वचून लोकांक सांगपाक जाय, तर आमकां भरघोस मदत मेळटली। तशेंच केंद्राचे सरकार आसा तेंचे ज्यो उपलब्धी आसा त्यो लोकां कडेन पावोवपाक जाय, हे आमचे सगळ्यांचे काम आसा। आज 2 सभा दवरलेल्यो आसा, एक ही कारापूर सरवट आनी दुसरी गोंया। आज वेळ जाल्लो आसा, वेळ न चड घेता हांव कार्यकर्त्यांक फक्त एक उमेदीचे एक आश्वासन दिवपाक सोदता। जे कार्य तुम्ही आज मोठ्या जोमान इतले दीस जाले करीत आसा, ह्या कार्याक लागून तुमची स्तुती करीन तितली कमी आसा। आज हांव आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगपाक सोदता की हो जो मतदारसंघ म्हणजे मये मतदारसंघ जो आसा तो 1999 पासून तो आज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीत राखून दवरला आसा आणि तो तुमच्या सगळ्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आज नवीन नवीन कार्यकर्ते अनेक अशे जोडीत आसा, नवीन नवीन कार्यकर्ते ह्या कार्यात भाग घेत आसा आणि हेजे जी मोजमाप जी आसा ती आनी वाडत आसा। या फावटी जिल्हा पंचायती कम्युनिटी फार्मिंग हो विषय आम्ही जिल्हा पंचायतीकडे दिवपाचो आसा। त्याच्या निमित्तान पडी असलेली शेतां ही खूप मोठ्या प्रमाणात लागवडी खातीर हाडप, कम्युनिटी डेअरी हो कन्सेप्ट जिल्हा पंचायतीच्या अंतर्गत दिवन वेगवेगळे ल्हान गावांनी कम्युनिटी डेअरी सुरू करप, मोठ्या प्रमाणात धवल क्रांती जेका आमी म्हणटा ही व्हाईट रेव्होल्युशन करपाचो कन्सेप्ट ताच्या सकयल्यांचो द फिशिंग प्रोजेक्ट जे वेगवेगळे कडेन आसा ते कम्युनिटी फार्मिंगेच्या अंतर्गत हाडून ते जिल्हा पंचायतीच्या निधीच्या अंतर्गत दिवन आमी खूप मोठ्या प्रमाणात लोकां खातीर इन्वॉल्व करपाचे आसा। दुसरी गजाल रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीसाच्या अंतर्गत चलपी सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमकां जो खबर ना जाल्यार हांव तुमकां सांगता, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 20-20 लाख रुपया लोन घेता काय ना, गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी। आतापर्यंत 45,000 महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपान कनेक्टेड आसात, तांच्यांनी 340 कोटीचो टर्नओव्हर केलो। घे दी पण कितले जाले? 340 कोटी, 34 कोटी बी झाला, 340 कोटी। आमचो संकल्प आसा जाल्यार 1 वर्साच्या कार्यकाळात जिल्हा पंचायतीन मेळोन 1 लाख महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपान जॉईन जावपाक जाय आणि 100 कोटी फुडल्या वर्साच्या भितर तांच्यांनी लोन घेवन आपले बिझनेस सुरू करपाक जाय। ह्या संकल्पाच्या सगळ्यात प्रत्येक महिलाक सांगता की आमकां आरबीआयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान जॉईन करून घेवपाक जाय व सक्षम करपाक जाय किंवा बिझनेस सुरू करून घेवपाक जाय। अशा पद्धतीचे कन्सेप्ट या रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमी जिल्हा पंचायतीच्या खूप राबवू शकता।